नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स. एका वटेन नव्या वर्साची उमेद जाल्यार दुसरे वटेन राज्यांत अपघातांची मालिका. 5 वेगवेगळ्या ॲक्सिडंटांनी 4 तरणाट्यांक मरण. शिवोलेच्या डॉमनिकाक परतून अटक. बेकायदेशीर धर्मांतरणा आड आनी ब्लॅक मॅजिकाच्या आरोपावयल्यान अटक. पुलीस पावले डॉमनिकाच्या घरा. फुडलो तपास सुरू. मोबायल चोरपी 3 टोळयांक अटक. चोर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आनी दिल्लीचे. 37 चोरांक अटक. तमनार प्रकल्पाची लायन ओडटना सांगिनासतना कुळागरांतल्या माडांची कत्तल. उसगांव नाणसचे शेतकारांचो आरोप. नुकसाण भरपाई दियात, शेतकार आक्रमक. उच्च शिक्षण पावण्यावेल्या शिक्षकांक प्रशिक्षण दिवपाक गोंय सरकाराची IIT आनी बिट्स पिलांनी कडेन कबलात. गोयच्या फामाद जागरोत्सवाक जाली सुरवात. क्रिस्तांव आनी हिंदू भाव एकठांय जावन मनयतात हो जागर. आता पळयात खबरो विस्तारांत. देशांत आनी गोंयांत एका वटेन नव्या वर्साची उमेद चालू आसतना राज्यांत 5 वेगवेगळ्या अपघातांनी 4 मरण आयले. 2 जाण जखमी. पणजे स्मार्ट सिटीच्या खड्ड्यात पडून रायबंदरच्या 21 वर्साच्या तरणाट्याक जाल्यार कुंकळे पाजर खणीत जाल्ल्या अपघातात 24 वर्साचो तरणाटो सोंपलो. पाट्यार पीपल हायस्कुला कडेन स्मार्ट सिटीच्या खड्ड्यात पडून रायबंदरच्या आयुष रुपेश हळणकर ह्या 21 वर्साच्या तरणाट्याक आगताक मरण. आयुष हो CCPचो आदलो कॉर्पोरेटर रुपेश हळणकराचो पूत. तुम्ही पळोवपाक शकता आमी आसा पिपल्स स्कूल जे आसा पणजे हांगासर थंयसर आनी हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता की हांगासर प्रत्येक पणजेन जर आमी सगळे कडेन पळयत जाल्यार सगळीच कडेन फोडून दवरलेले आसा स्मार्ट सिटीचें काम करपा खातीर. आनी काल म्हणचे पेक्षा आमी सकाळी अशें म्हणूंक शकता 3 जावन 15 मिनटांनी एक घडणूक घडली. ती म्हटल्यार एका 21 इयर्स भुरग्याचो जीव गेलो हांगासर. कारण म्हटल्यार तो येतालो आनी हांगासर बॅरिकेड्स तेंच्यांनी फक्त घालून दवरलेले. तेंच्यांनी कांयच कवर अप करूंक नाशिल्ले. त्या भुरग्याक ते दिसूंक ना आनी हो भुरगो जावन आसा एक्स कावन्सिलर रिबंदरचो तेजो चेडो. दुसऱ्या एका अपघातान आयतारा सकाळी पाजरखानी कुंकळे कारीन धपको दिल्ल्यान दुचाकी चालक तरणाट्याक मरण. ह्या अपघातात 24 वर्साचो यश घोडेकाराक मरण. कारीचो ड्रायव्हर गिरीश कोमरपंत हाका अटक केला. 31 डिसेंबराक राती भोमा मुस्लिमवाड्यात सेल्फ एक्सिडंटात प्रतिम रोमन बोरा ह्या तरणाट्याक आगताक मरण आयले. त्याच दिसा ताचो वाडदीस आशिल्लो. सांग्यार वरकट्या वेगान येवपी ऑल्टो कारीन लायटीच्या खांब्याक धपको दिलो. कारींतले 10 वर्साची चली गंभीर जाल्यार चालक किरकोळ जखमी जाल्यात. हांव आसा वरकटो सांगे भागाक आनी आतांच थोड्या वेळा पयलीं 10 वाजून 15 मिनटाचेर हांगा एक एक्सिडेंट जालो. एक ऑल्टो कारचे तितूंत 4 जाण लोक आसलेले. 3 जाण भुरगीं आनी एक दादलो आसलो. ती चंदेरी फेस्टिवल कुर्चाड्या चालू आसा थंयच्यान ते येताले. येतना खंय तरी गाडयेचो कंट्रोल भायर गाडी जी आसा कंट्रोला भायर गेली आनी व्हरून इलेक्ट्रिसिटी पोल आसा जो हांगा ताका हिट केल्ली. त्या कारणान हांगा हे भागाक लायटी गेल्ले आसा आनी ती गाडी बी शेवटोन दुसऱ्या सायडीन रस्त्याच्या पडलेली आसा. आनी तितूंक 3 जाणांची भुरगीं आसली. तितूंत एक भुरग्याक तकलेक मार लागला आनी ताका सांगे हेल्थ सेंटर आसा थंय शिफ्ट केल्लें आसा. आतां तेच्या कंडिशन तेची बरी आसा म्हणून कळयलें आसा. तशेंच हांगचे जे लोक आसा तेंचे डिमांड आसा की अशे जे गाडयो ज्यो येता ह्यो फास्ट येतात. खंय तरी कंट्रोल भातींतल्यान भायर गेले जाल्यार खंय तरी अशे एक्सिडेंट जातात. आनी हे रस्त्यार खंय तरी स्पीड ब्रेकर नासलेल्या कारणान हे गाडी ज्यो येता फास्ट येता. पेप्सी तश्योच बाकीचे कंपनी आसा ते व्हडले व्हडले ट्रक येतात. हांगा स्पीड ब्रेकराची गरज आसा. तशेंच सायडी हांगा बालवाडी आसा रस्त्याक तेकोन शाळा आसा. खंय तरी हे लोकांचो डिमांड आसा की हे रस्त्याक जाता तितले बेगीन स्पीड ब्रेकर घालचे जेणे अशे एक्सिडेंट जावपाक वावपाना. वाळपय वेळूस रस्त्याचेर स्कॉडा आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो.
वेगान येवपी स्कॉडाकारीन दुचाकीक धक्को दिवन रस्त्याक कुशीकच्या 11 केव्ही लायटीच्या खांब्यार व्हरून मोखली। ह्या अपघातांत दुचाकी चालक उल्हास गांवकर हाका हॉस्पिटलांत उपचारा वेळार मरण आयले। आज 2024 सुरू जाला आणि सकाळी फुडें एक 7:30-8च्या सुमारार हांगासर एक व्हडलो एक्सिडेंट जाल्लो आसा। तो बी ठाणे वाळपे रोड आणि ह्यो हांगासर वेळूस म्हणटा आणि ह्या चट्टे कडेन हांगासर टर्नाक एक्सिडेंट जाल्लो आसा। एक स्कॉडा 4 व्हिलर आणि स्प्लेंडर मोटरसायकल हांच्या समोरासमोर टक्कर जाली आणि ह्यो अपघात जाल्लो आसा आणि हातून जो उल्हास गांवकर आहा तो जबर जखमी जाल्लो आसा। गजानन नायक ह्यो स्कॉडा गाडी घेवन ठाण्याच्या दिशेन वयतालो आणि उमेश गांवकर ह्यो ठाण्याच्यान वाळपे वयतालो आणि हांगासर तो गजानन नायक आसा तो म्हणटा की तेज्या फुडें एक गाय येयली आणि तेका वाचोवपा खातीर चुकोवपा खातीर आपूण गाडी सायडीक घेतली तेन्ना ह्यो एक्सिडेंट जाल्लो आसा अशें म्हणटा। ह्या स्कॉडा गाडी वयच्यान सकयल पावलेली आसा आणि 11 केव्ही जो खांबो आसा लायटीचो तो मोडलेलो आसा म्हणटा। आमकां दिसता की ह्यो अपघात केदो व्हडलो आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। सोडये शिवोलेच्या 5 पिलर इगर्जेचो धर्मगुरू डॉमनिक डिसोजा हाका म्हापशे पुलिसांनी परत एक फावट अटक केली। धर्मांतर आणि ब्लॅक मॅजिक करपाच्या आरोपा वयल्यान पुलिसांनी ताका अटक केल्या। उपअधीक्षक जिवबा दळवी आपल्या पुलीस पंगड तशेंच फॉरेन्सिक पंगडा सयत डॉमनिकाच्या घरा शिवोले वचून तपासणी केली। बेकायदेशीर रितीन धर्मांतरणा खातीर सोडये शिवोलेच्या 5 पिलर इगर्जेच्या डॉमनिक डिसोजा हाका म्हापशे पुलिसांनी परत एक फावट अटक केली। बेकायदेशीर रितीन धर्मांतर आणि ब्लॅक मॅजिक करपाच्या आरोपा वेल्यान पुलिसांनी ताका अटक केल्या। हाचे आदी लेगीत ताका अटक केल्ले मात जामिनाचेर ताची सुटका जाल्ली। अटक केले उपरांत ताच्या काळजांत दुखता अशें ताणें सांगिल्ल्यान ताका म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्लो। नव्या वर्साच्या सुरवेकूच परत एक फावट अटक केल्ल्या पाश्चर डॉमनिक डिसोजाच्या घरा वचून म्हापशेचो उपअधीक्षक जिवबा दळवी आनी ताच्या पंगडान तपासणी केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एकल्यान बेकायदेशीर रितीन धर्मांतरण प्रकरणा आड आयतारा राती पुलिशेन कागाळ नोंद केल्ली। ताचेरूच ही कारवाय आशिल्ल्याचे उपअधीक्षक जिवबा दळवीन कळीत केले। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा। Yesterday late night we received a complaint from one person saying that he had visited this place, 4 Pillar, and then he was forcibly forced and threatened to change his religion. Change his religion, and he was threatened and he was given some water or liquid, something like that. So based on a complaint, we registered the FIR under relevant sections of the law, and early morning our PI Sitakant Nayak and his team had arrested the accused person, and now I have just come for the guidance of the IO and the PI, and they are now starting the Panchanama. Primarily the complainant which is there, his registration already exists there, so it is evident that he has already, complainant has really reached here, so evidence is there, so further investigation will be carried out, and we will give update to you. No, this is now investigation initial stage, so just we initiate the investigation. Our team, forensic team is come, plus government panchayats are come, so we are investigating it, and moment how the investigation goes we will update you time to time. This is there are many offences registered against Mr. Dominic, and 3 are the similar offences which have registered yesterday, and there are other offences are there, old offences are there, but there are about 8 to 9 criminal cases registered against him. So we will see how to proceed with this case, and further investigation going on. What is the condition of the complaint is here only with us, but naming the complainant maybe he will get threats, and for the safety of that we will not able to give the name of the complainant. धर्मांतर करपी आणि ब्लॅक मॅजिक ह्या आरोपाखाला म्हापसा पुलिसांनी शिवोलीम पास्टर डॉमनिक डिसोजा हाका काल आयतारा अटक केली आसा। त्या संदर्भात जेन्ना सांजेच्या वेळार पास्टराक
नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणजेच आजिलो हॉस्पिटलान मेडिकल करपा खातीर वता आसतना डॉक्टर्सांनी चेस्ट पेन जाल्ल्या कारणान डॉक्टरांनी पास्टर डॉमिनिक डिसोजा हाका एडमीट केल्लो आसा. त्याच प्रमाणे सोर्सांतल्यान अशें कळण्यात येता की शिवोलीम पास्टर डॉमिनिक डिसोजा हांणी बेलीकूय अप्लाय केल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. मोबायल फारोपी चोरांच्या 3 टोळयांक उत्तर गोंय पुलिशेन अटक केल्या. हातूंत 37 चोरांचो आस्पाव आसा. तांचे कडल्यान सुमार 25 लाखां परस चड मोल जावपी चोरिल्ले 60 मोबायल जप्त केल्यात. पश्चिम बंगाल, मुंबय, महाराष्ट्र तशेंच राजस्थान, दिल्लीतले हे चोर अशें कळटा, अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक निधीन वालसन हांणी दिल्या. ऑपरेशंस अभी कंटिन्यू है, सो उसके कंटिन्यूटी में कल कलंगूट पुलिस स्टेशन और टूरिस्ट पुलिस स्टेशन में टूरिस्ट पुलिस यूनिट ने मिलके 20 लोगों को कल गिरफ्तार किया, जिससे 60 मोबाइल फ़ोन्स रिकवरी है. दिस 20 जो 20 लोग हैं, 20 आदमी है, ये अलग अलग बेसिकली इंट्रोगेशन में हमें ये पता चला 3 गैंग है. ये लोग सीजन टारगेट करके इधर गोवा में आया था. एक वेस्ट बंगाल से गैंग है, एक महाराष्ट्र से है और एक राजस्थान दिल्ली साइड से भी है. तो अलग अलग इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन से अलग अलग टीम ने मिलके इन लोगों को गिरफ्तार किया और इससे 60 मोबाइल फ़ोन्स के आसपास हमें रिकवरी है. तो वी आर ट्राइंग टू मैच ऑल दिस मोबाइल फ़ोन्स विक्टिम्स के, और बेस्ड ऑन द कंप्लेंट्स एंड ऑल फर्दर लीगल एक्शन विल बी टेकन. ये 3 गैंग है अलग अलग, एक बुमरा महाराष्ट्र का है, एक वेस्ट बंगाल से और एक राजस्थान दिल्ली साइड से. वी आर ट्राइंग टू लिंक. अभी 20 लोग कलंगूट ने पकड़ा है. लास्ट अंजुना ने भी 9 लोगों को पकड़ा था. कुल मिला के वी हैव अरेस्टेड 29, और बाकी मापसा और ये मापसा पुलिस स्टेशन ने भी एक गैंग पकड़ा था. कुल मिला के 37 लोगों को हमने पिछले क्रिसमस के 25 से 1 जनवरी तक हमने क्लोज 37 लोगों को हमने अरेस्ट किया. टोटल कितना कॉस्ट पे आएगा मोबाइल फ़ोन्स जो अंजुना में पकड़ा था, इट इज़ क्लोज टू 25 लाख. दिस माइट बी क्लोज टू 45 to 50 लाख. और जो बाकी जो आइटम्स हिसाब से रिकवर किया था, इट माइट बी क्लोज टू 1.5 करोड़ रुपीज़ वर्थ. कैच दिस पीपल. टोटल नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट में वी हैव रिकवर्ड क्लोज टू 90 मोबाइल फ़ोन्स. 90 मोबाइल फ़ोन्स हमने पिछले 3-4 दिन में हमने रिकवर किया है, और क्लोज टू 37 थीव्स को, क्रिमिनल्स को हमने अरेस्ट किया, जो चोरी करने के मकसद से गोवा में आए थे. और परसेंटेज ऑफ रिकवरी विसावी द स्टोलन आइटम्स आर वेरी हाई दिस ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर. दे एक्चुअली पीपल जो लोग हैं, वो टूरिस्ट है या जो आदमी है जिनके पास मोबाइल है, वो अपने कोई काम में बिजी होगा, इधर कोई रखा होगा, बात कर रहा होगा, ठीक है, या बैक पॉकेट में रखा होगा, या फिर लेडीज़ है जो अपने कैरी बैग्स में रखता है. तो कोई दूसरे जगह कहीं फोकस कर रहे हैं तो ये चुपके से 3-4 लोग पीछे से आता है. ऐसा लगता है कि क्राउड आ गया, तो सडनली 1 पर्सन जो सबसे आगे वाला है वो फ़ोन निकालता है और इमीडिएटली विदाउट एनी नॉलेज ये पीछे वाले आदमी के पास कर देते हैं. तो जैसे ही उनको पता चलता है आदमी को कि मतलब मेरा मोबाइल गुम हो गया, देखते हैं तो पीछे वाले के पास भी मोबाइल नहीं रहता. तो इट इज़ अ वेरी फास्ट एक्शन. दिस इज़ अ प्लॅन्ड एक्शन बाय दिस गँग. तमनार वीज प्रकल्पाच्यो हाय व्होल्टेज लायन ओडटना कुळागरांतले माडांची सांगिनासतना कत्तल केल्या म्हणून नाणूस उसगांवचे शेतकारांचो आरोप. ज्या माडांची कत्तल केल्या तांची आनी फुडाराक माडयो मारपाचे आसात तांची लुकसाण भरपाय दिवची म्हणून नाणुसाचे कुळागर शेतकारांची मागणी. तामनार प्रकल्पा खातीर हाय व्होल्टेज लायन ओडटना उजगांव नाणूसचे कांय शेतकाऱ्यांचे माड सांगनासतना मारले म्हण आरोप. अधिकाऱ्यांक विचारल्यार खंय तांची परती जाप. कत्तल केल्ल्या त्या माडांची आर्थीक भरपाय दिवची म्हण शेतकाऱ्यांची मागणी. आमकां पयलीं सांगलें तेणी हे सायडीन वयचें ना म्हणून, पाळयेचे सायडीन लायन वयचें म्हणून, आनी आमी वगीच रावले. आमी फुडें कांयच हें केलें ना. आतां अकस्मात येयले ते आनी हे सायडीनूच हें केलें, अशीच वयतली म्हणून लायन, आनी तुमी कांयच करूंक शकना म्हणटा ते. केंद्राच्यान म्हणटा येयल्ले आसा ते, केंद्र सरकार म्हणटा हें केल्या, तुमी तर चड हें करीत जाल्यार पुलीस प्रोटेक्शन हाडून तुमकां भितर उडयतले म्हणटा.
पूण कत्तल ही करतलेच आमी आमकां कांयच सांगना तेणी आमकां नोटीस सुद्दां पयलीं दिली ना आमी घेतलेली आहा अजून 114 नांव पडना जरी 114 पडना बाकीची सेल्डेड रजिस्ट्रेशन सगळें आसा आमचे कडेन. तुमची मागणी कितें आसा? आमची मागणी कितें ही कत्तल केल्या ती आमकां 5000 दिता म्हणटा ते आनी 1500 दिता म्हणटा 1500 कितें जावपाचें आसा? कितले सुमार माड उडयले? आता 30 माड गेले आमचे 30 माड गेले आणि माडयो कमीत कमी 30-40 सुमार आता वयतल्यो म्हणटा ते आता 25 माडयो सध्या गेल्या. आणि बाकीची झाडां कसली? बाकीची झाडां सायल आसा सायल बारीक आसा आमचे 20-25 वर्साचे सायल आसा आम्याची कलमां आसा 4-5 मानकुराद आसा रत्ना आसा हिलार आसा आणि ते आमकां आतां प्रोडक्शन दिवपाच्या टायमार तेणी आमची कत्तल केली. अधिकाऱ्यांक विचारल्यार खंय तांची परती जाव वेल्यान शेतकाऱ्यांचेरूच पुलिसां वरवीं कारवाय करतले म्हण अधिकारी सांगतात असो शेतकाऱ्यांचो दावो. आमकां तेंच्यांनी पयलीं कांयच सांगलेलें ना हांगासर अशें आमकां पयलीं डायरेक्शन फावंडेशन घालता आसतना तेंच्यांनी सांगलें की पाळयेच्या वटेन ते वटेंतल्यान वयतले म्हणून पयलीं प्लॅन आमकां सांगो सुद्दां ना तेंच्यांनी कितें आनी आतां गव्हर्मेंट सांगता आमकां एग्रीकल्चर कर म्हणून आनी आतां ते अशें कत्तल करता आनी माडांचे आमी इतलो मेहनत करून माड वयर काडलेल्या ते आतां ते एमावंट आमकां 5000 दिता माडयांचो 1500 दिता ते आमकां तेंच्यांनी वाडोवन 10 वर्सांचो तरी दिवचो आसलो ते 5-5000 घेवन आमी कितें करपाचें फुडलो आमचो फ्युचर कितें आहा हेजेरूच आमी जगता न्हू ते आतां आमकां सांगता ना जाल्यार पयर हांवें आडयले त्या खातीर म्हाका डायरेक्ट सांगूंक लागले तुमी जर आडयत जाल्यार आमी पुलीस प्रोटेक्शन घेवन येतले आनी सगळे कत्तल आमकां जाय तशें आमी कापतले म्हणून सांगूंक लागले आमकां. थळावो आमदार मंत्री विश्वजीत राणे खंय हातूंत लक्ष घालून शेतकाऱ्यांक लुकसाण भरपाय दिवची ते भायर फुडाराक खंयच्याय झाडाची कत्तल करतना पयलीं आदेश दाखोवचो. आमी सध्या आसा हांगा नाणू सुजगांव हांगा इशू असो आसा की हाय टेन्शन वायर वयरच्यान टावर घालून व्हरता हांगा खंय तरी दादबांद रोडीसून डायरेक्ट हांगा म्हापसा खंय तरी आनी सगळी झाडांची कत्तल करून रे माडयो आंबे सायले सगळे हांकां लोकांक कितेंच इंटिमेशन दिनासतना डायरेक्ट येयले आनी डायरेक्ट दादागिरी करून सगळे कट करून उडयला. हे BJP सरकारान अशे लोकांक सतयल्या की लोक गव्हर्मेंट म्हणटा हे शेत लाया शेतकरी हे शेत लाया हे करा ते करा पूण हांगा शेतांची सगळी हेजी कत्तल करून उडयले. हांगा आमी एकूच आतां एका ऑथॉरिटीक सांगपाक सोदता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जावं खंयचे एग्रीकल्चर तांकां कितें लोकांक आतां कंपिटिशन कितें तरी मेळपा जाय आनी MLA कन्सर्न MLA आसा विश्वजीत राणे ताका सांगूंक सोदता की फक्त हांगा इलेक्शना टायमार येवनाका हे बारीक लोकांचें लक्ष दी हे लोक बाबडे हे रोजगार हे ते शेता भाटाक हे करून ते पोट भरता तांकां कितें तर तेंचें लक्ष दी. तशेंच आमच्या पंचायतीकूय सांगता हेजेरूय ह्या लोकांचेर हांगा कितें इशू आला पळय तेजेरूय लक्ष दी कितें रेजोल्युशन घेवन कितें तुमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक कितें धाडपाक सोदताले हे करा आनी तुमकां सांगता की हांकां ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता की आतां परत तुमी हांगा कत्तल बित्तल केले जाल्यार आमी हांगा तुमचें काम येवन स्टॉप करतले तुमी आमकां वर्क ऑर्डर दाखया कितें टर्म्स कोणी कितें तुमकां NOC कितें दिल्या पळय ते टर्म्स एंड कंडिशन कितें ते आमकां दाखया आनी फुडलो तुमचो प्रोसेस करा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकर. मडगांव पालिकेचो अजब कारभार पालिकेनूच थारायल्ले असुरक्षीत इमारतीत एक शोरूम चलोवपाक पालिकेची मान्यताय. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. फाटले कितलेशेच दीस जाले मडगांव पालिका वेगवेगळ्या कारणाक लागून चर्चेत आसा. आता परतून एक फावट पालिकेचो कारभार गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडला. 2014 सावन शारांतल्यो कितल्योशोच इमारती धोकादायक आसात म्हणून पालिकेनूच जाहीर केल्ले. मात हातूंतले एकाय पालिकेचेर अजून मेरेन कारवाय केल्ली ना. रस्त्या कुशीकूच ह्यो इमारती आसात. आता अजापाची गजाल म्हणल्यार जी एक बिल्डिंग पालिकेन धोकादायक म्हणून थारायल्ली तातूंत शोरूम चलोवपा खातीर पालिकेन परवानो दिला. हे कसल्यांनी काय म्हणून आदलो नगराध्यक्ष आणि काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनोचो प्रश्न. हे सांगपा म्हणल्यार अनसेफ बिल्डिंग्साचें जें प्रकरण आसा तें 2012 साकून चलता 2012 आनी आमकां कशें कळ्ळें त्या टायमार कित्याक त्या लिस्टान ओल्ड म्युनिसिपल बिल्डींग जी हांगा आसा ओल्ड मार्केटान आसा ती त्या लिस्टार आशिल्ली म्हणून आमकां कळ्ळें आनी आमकां एटलिस्ट आमकां इट इज अ पीस ऑफ हिस्ट्री हेरिटेज बिल्डींग आनी ती त्या लिस्टार आहा म्हण आमकां तें कळून येयलें की कितें तरी चलतालें म्हण डेमोलिश करपाची ओल्ड स्ट्रक्चर्स आनी हातूंत आमकां एक दिसून येता की जे हें केल्लें ओल्ड बिल्डींग्स डेमोलिश करपाक एक हें सुरवात जाल्ली तो एकूच हेतू आशिल्लो म्हणल्यार खंय तरी रिडेवलपमेंटा खातीर बिल्डराचो इंट्रस्ट पळोवपाक
ज्यो एक्च्युअल डिलॅपिलेटेड बिल्डिंग जी आसा, जी सामकी अनसेफ बिल्डिंग्स आहा, ती आज तशीच आसा. कोण तांकां हात लायना आनी कोण एक हेंवूय करना, प्रोसेसूय करना की ते डिमॉलिश करता. फक्त डिमॉलिश जाता ती कोणाच बिल्डरान सपोज सगळें सेटल केल्लें आहा जाल्यार तेन्नाच तें डिमॉलिश जाता, कित्याक तांकां एक्स्ट्रा FIR मेळटा. आतां आमी पळयलां हांगा रेल्वे गेट काडून सिंडिकेट हॉटेल आशिल्लें ती आनी सामकी इतली आसा केन्ना पडपाक शकता. मागीर हे सायडीन गोवा गेस्ट हाऊस म्हणा, ते लोटलीकर बिल्डिंग म्हणनाका, हांगा ग्रेस्टच्या फाटल्यान बिल्डिंग आसा. आनी हांगा आतां लेटस्ट जी लायमलायटान येयल्ली आहा म्हणटी आतां पॅरागॉन जे शोरूम घातले ती अनसेफ बिल्डिंग म्हण गोवा इंजिनियरींग कॉलेजान हें केल्लें आहा, डिक्लेअर केल्लें आसा 2018 सर्टिफाय केल्लें. इट इज अनसेफ, नॉट ओन्ली अनसेफ, बियॉन्ड रिपेअर्स म्हणून ते आनी सांगलें तेमी, म्हळ्यार तूं रिपेअर सुद्दां ते करपाक प्रयत्न केलो जाल्यार ते इट कॅनॉट बी रिपेअर्ड म्हणून इतली सर्टिफाय केल्लें आसा. आनी त्याच प्रिमायसिसान आमचो मडगांवचो आमदार आनी मडगांवचो चेअरपर्सन शोरूम इनॉग्रेशन करतात. अनसेफ म्युन्सिपालिटी डिक्लेअर करता, नोटीस धाडटा तांकां 2018 आनी त्याच अनसेफ बिल्डिंगान परमिशन दिता, ट्रेड लायसन दिता. आनी त्याच उपरांत मातशें इल्लो बोवाळ जाले उपरांत त्या फ्लॅटान जे कोण रावताले तांकां नोटीस दिवन भायर काडिल्ले. तर ताणीच मागीर कंप्लेन केली की आमकां भायर काडले आनी तांकां कशें शोरूम घालपाक दिले काय म्हणून. पालिकेन कितें अनर्थ घडपाची वाट पळोवची न्हय, धोकादायक इमारती बेगोबेग उडोवच्यो म्हणून दिनेश काकोडकाराची मागणी. ह्यो ओल्ड बिल्डिंग म्हणल्यार एक कम से कम 20 तरी बिल्डिंग आसतल्यो. त्यो खूब 100 वर्सां मायज जाल्या ताका. त्यो म्युन्सिपाल्टीन तेजो सर्वे करून त्यो आयडेंटिफाय बी केल्ल्यो, पूण त्यो डॅमोलिश अजून जाले ना. म्हाका दिसता मडके बाजारांत एक तेंच्यांनी डॅमोलिश केल्या, रियल हॉटेल कितें आशिल्लें थंय. प्लस एक लोटलेकार म्हणून व्हडली बिल्डिंग आसा. मागीर एक सिंडिकेट हॉटेल आशिल्लें गेटी कडेन, ती एक व्हडलेस्ट बिल्डिंग. ला फ्लोरा कडेन एक आसा, रेमंड शोरूमा कडेन. ह्यो जर समज बिल्डिंगेचे कपशे ऑलरेडी पडटा, तेंचे सरयो बिरयो सगळ्यो दिसतात. आनी ह्यो कोणाचेर पडचे आदीं म्युन्सिपाल्टीन मातशें तेंचेर एक्शन घेवचें. कित्याक ना जाल्यार फाल्यां ट्रेजेडी जाली जाल्यार म्युन्सिपाल्टीक ब्लेम करतले लोक, तुमी कितें करताले पळयलें ना म्हणून. हें तुमकां अलर्ट करपाक लागून न्ही हांव चॅरमॅनाक सांगता, मातशें तुमी रावंड मारून ह्यो पळोवच्यो आनी बेगिना बेगीन त्यो डॅमोलिश ऑर्डर काडल्यार काडपाच्यो अशें म्हाका दिसता. गौरांग प्रभू मलकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सोमारा उस्कय गांवांत बॉम्ब जिजसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. ह्या फेस्ताचे खाशेलेपण म्हणल्यार उस्कय आनी नाचनोळे गांवचे लोक एकठांय येवन एकवटान येवन हे फेस्त मनयतात. पळया फेस्ताची कांय खिणचित्रां. आयज नव्या वर्साचो पयलो दीस म्हणजे 1 जानेवारी. गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांत वेगवेगळ्या भाशेचे फेस्त जातात, पूण आयज आमी आयिल्ली आसा उस्कय ह्या गांवांत. आनी आयज उस्कय ह्या गांवांत बॉम्ब जिजूचे फेस्त जावन आसा. ह्या फेस्ताचे खासियत म्हटल्यार उस्कय गांव सोंपतकूच नाशनोला गांव वसूंक जाता. ह्या फेस्ताक दोनूय गांव एकठांय येवन हो सण साजरो करतात. ह्या फेस्ताचे खासियत म्हटल्यार जे ह्या नाशनोला गांवचे जे पॅरिसिस्ट आसात आनी विलेजर्स आसात, त्याच बरोबर जे नाशनोला गांवचे पॅरिसिस्ट आनी विलेजर्स आसात हे एकठांय येतात आनी हो साजरो फेस्ताचो सण जो आसा तो मोठ्या नेटान ब्रदरहूड जे शेअर करून आसात एकामेका वांगडा एकचारेन साजरो करतात. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी. गोंय सरकारान IIT बिट्स पिलानी कडेन फॅकल्टी एनरिचमेंट इंटर्नशीप प्रोग्रामा खातीर खासा कबलात केल्या. ह्या कबलाती वरवीं उच्च शिक्षण दिवपी सरकारी तशेंच खासगी शिक्षकांक 6 म्हयने ते 1 वर्साचे प्रशिक्षण दितले, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कबलात सायन केल्या उपरांत दिल्या. जानेवारीच्या पहिल्या दिसा आमी आज 2 MOU दोनूय इन्स्टिट्यूशन जी अपेक्स इन्स्टिट्यूशन स्टेटीत आसा तांच्या बरोबर फॅकल्टी एनरिचमेंट इंटर्नशीप प्रोग्राम हो एग्रीमेंट सायन करता. हो खरें म्हटल्यार हो एग्रीमेंट आमचे फॅकल्टी टिचर्स जे हायर एड्युकेशनात आसा हे सगळे टिचर्स इन्क्लुडींग गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट ह्या सगळ्या जाणांक 6 मंथ आसतलो किंवा 2 सेमिस्टर 1 year आसतलो. हो इंटर्नशीप प्रोग्राम आनी खास करून विच इज अँड IIT गोवा बरोबर आमचो कॉम्प्युटर सायन्स, फिजिक्स, मॅथमॅटिक्स आनी बिट्स पिलानीच्या बरोबर आमचो कॉम्प्युटर सायन्स वीच इज अ 1 सेमिस्टर प्रोग्राम आमी तेंच्या बरोबर सायन करता.
हाजो लॉंग रन फायदो आमच्या गोंयच्या सगळ्या स्टुडंट्सां खातीर जातलो. हाजे बरे रिजल्ट आमकां इन लॉंग रन दिसून येतले. This is one of the best practice in the country, which is proved by the Ministry of Education in the Government of India, and which is तांच्यांनी वयल्यान बाकीच्या सगळ्या स्टेटीत अशा पद्दतीची जी अपेक्स इन्स्टिट्यूट आसा तांकां अशाच पद्दतीची प्रॅक्टीस फॉलो कर म्हटलां. त्या खातीर गोंय सरकारा खातीर आनी गोंयच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटा खातीर ही खूब बरी गजाल आसा, खाशेली गजाल आसा. अशा पद्दतीचो MOU सायन करप सगळ्यात पयलो आनी बेस्ट प्रॅक्टीस स्टेटीत फॉलो करप, जेणे करून आमचे हायर एड्युकेशनांतले सगळे टिचर्स जेंकां दिसता की ह्या फॅकल्टी एनरिचमेंट इंटर्नशीप प्रोग्रामा खातीर आमी IIT, BITS, इन लॉंग रन GIM आनी NIT हांच्याय बरोबर अशा पद्दतीचे एग्रीमेंट्स आमी सायन करतले. सो वन्स अगेन इट इज अ कॉंग्रेच्युलेशन फॉर द BITS Pilani and congratulations also for the IIT for their management for signing the MOU with the Government of Goa of the Higher Education Council and for this faculty enrichment program. This will long run will go for the development of the educational development, different programs in laboratory and everything, so that will help for our students in future also. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.